आसलो रिपेरा तो टायमार न जाल्ल्यान डिले जाला आनी तो आजुनूय जाल्लो ना आनी तो जर जावपाक डिले जालो जाल्यार आनीकूय चालू जावपाक फॅक्टरी वेळ वयतलो आनी ताका लागून आमी शेतकारूय त्रासांत पडटले आनी बाकीच्यो गोश्टी फॅक्टरी मायनस येतली ताका लागून ती टायमार चालू जावपाक जाय आशिल्ली। आमी पयलीं सांगलेलें की 15 नोव्हेंबराक कशे परिस्थितीन फॅक्टरी चालू जावपाक जाय तेन्ना प्रशासनान आमकां सांगलें 20 तारीख बसून आमी कशी तरी करता पूण आज 20 तारीख आज आसा आज बसून आमकां फॅक्टरी चालू जावपाची तारीख दिल्ली ना आनी वास्तवीक ही फॅक्टरी चालू जावपाची तारीख 20 दीस पयलीं 15 दीस दिवपाक जाय कित्याक लेबर म्हणजे कितें दुकानार वचून हाडपाची कडधान्य न्ही तांकां पयलीं अरेंज करचें पडटा ते बाकी जाग्यार एंगेज आसता ते एंगेज आसतात ते तांकां आमी प्रॉपर सांगून बाबा आमकां अमके दिसा येवपाक जाय तोडपा हे तांकां पूर्वकल्पना दिवची पडटा पूण पूर्वकल्पना दिवपाक सुद्दां आजून पासून आमकां फॅक्टरी केन्ना चालू जातली डेट दिल्ली ना आनी आमकां शेतकारांक मोठ्या संकटांत उडयल्लें आसा आनी हितूंतल्यान जर आमी वेवस्थीत आमकां सरकारान भायर काडलें ना जाल्यार आमकां खंयची जाल्यार टोकाची भुमिका घेवची पडटली आनी आमी टोकाची भुमिका घेतले। सरकारान जें आमकां कितें सांगलें आमी बाबा 1-4 दिसान तुमचें करता ह्या आश्वासनाचेर हें रावन आमी आमकां सामकी हें म्हणजे शेवटची हें घेवपाची ना आमकां सरकाराचें सहकार्य जाय पूण तें विथीन टायम जाय जर टायमार मेळना जाल्यार फाल्यां आमचो जीवन मरणाचो प्रश्न आसा। कितली डेडलायन दिता तुमी आतां सरकाराक? आमी आतां एक 24-25 तारीख बसून पळयतले नाजाल्यार ते लेबर आमचे कडेन पोसपाक जावचे ना नाजाल्यार सरकारान तरी तांकां पेमेंट करचो अशी आमची मागणी आसा। आनी हेच्या खातीर आमी आमचे खासदार बाब नरेंद्र सावयकर आसा ताका आमी कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा तेणें आपूण पळयता म्हटलां ताका लागून आमी थोडे फार आमी 1-2-3 दिसांनी वाडोवन दिल्ले आहा तांकां आनी जर जालें ना जाल्यार आमी एनी टायम रस्त्यार बसतले हे आमचे सामके ठोस निर्णय आसा हो लास्ट आनी कोणाचे आमी हाती कडेन वचपाचें पांया कडेन वचपाचें ना कित्याक आमी वचून पळयल्लें आसा सगळ्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा अजून कोणी हें करूं ना तेन्ना ह्यो जाता जाल्यार तेंच्यांनी ताबडतोब फायली म्हणटा पास करून ही फॅक्टरी बेगीच्या बेगीन चालू करपाची इतलेंच आमचे मागणी आसा। म्हटल्यार आयज खरें फॅक्टरी चालू जावपाची हे फाटल्या 8 दिसां भितर आनी ती आज पासून फॅक्टरी चालू जाली ना म्हणून आयज आमी येयल्ले 2 जाण आमचो वायस चेअरमॅन हर्षद प्रभू देसाय आनी हांव तेन्ना आयज आमी एडमिनिस्ट्रेटर मेळ्ळे तेन्ना फॅक्टरीचें पोजिशन अशें आसा फॅक्टरी केन्ना स्टार्ट जायत तें आमकां सांगूंक शकना तर आमचे लेबर ऑलरेडी येयले हांगासर आयज लेबर आमचे 400 सुमार लेबर येयल्ले आसा आनी फॅक्टरी कित्याक स्टार्ट जावंक शकना म्हणल्यार जे तेंचे शेअर कॅपिटल जे कितें आसलें ती फायल तेंचे ओडून उरलेली म्हणून आमी गेल्ले पणजे आमी 2-3 फावटी वचून पणजे मेळ्ळे पयर विजय मंत्र्याकूय मेळ्ळेले आहा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताका मेळ्ळेले आसा प्रसाद आमचो MLA सांग्या वयलो तो घेवन आमकां गेलो तेन्ना मेळ्ळेले आसा तेणी सांगलें आपूण हितून लक्ष घालून तुमचो प्रश्न सोडयता म्हणून पूण हेजेर अजून पासून कांयच आमकां उत्तर मेळना तर आयज आमचो असो संकट येयल्लें आसा आमचे लोक येयल्ले आसा ऑलरेडी हांगासर आनी हांगासर फॅक्टरी स्टार्ट जायना पण त्या लोकांक आमी खंयचे पेमेंट दिवपाचो तेंचो पेमेंट पर डे एकट्याचो 300 रुपया जाता आनी ते आतां येवन आमकां त्रास करता आमकां केन्ना ऊस आमी चालू करा नाल्यार आमकां पेमेंट दिया म्हणून पण जाल्यार आमकां फॅक्टरी चालू करपाक भयंकर मुश्कील जातली कित्याक त्यो फॅक्टरी चालू करप म्हळ्यार दोनूय ऊसाचे आमचे मिलन मेळोन ऊस आमी फॅक्टरी येताली कामां येताली आमचो फक्त गोवाचो ऊस घेवन ती फॅक्टरी चालू करूंक हें जायना अशें म्हणटा तो पूण ते आमी गोवोरमेंट अशें मागता की आमकां थोडे तरी रिलेक्शन आमकां फक्त ऊसाचे ट्रक तितलेच आमकां येवपाक ते गोवोरमेंटान आमकां हातभार लावन आमचे शेतकारांचे जे प्रश्न आहा ते सोडोवचे बेगीच्या बेगीन आनी आमकां फॅक्टरी बेगीच्या बेगीन चालू करची अशें आमी म्हणटा।